नमस्कार आणि परतून तुमकां एकदा येवकार. तुमच्या बोटार गोंयचो फुडार हे आमच्या कार्यावळींत. ही कार्यावळ आमी दीसभर चालूच दवरतले. तुमचे मुखार हाडटले गोंयभर मतदान कशें चलता, लोकांचे मतदानाचो कल कसो आसा, खंयच्या टायमार कशें मतदान जातात, हे सगळे लायव्ह रिपोर्ट. आनी हे लायव्ह रिपोर्ट चलयता आसतना आमी उलयतले, भासाभास करतले. आमच्या भितर आसात हांगा स्टुडियोंत त्या मानेस्तां वांगडा विंगड विंगड विशयाचेर. आमची भासाभास चलताली बाय सबिना मार्टिन्स आनी बाब प्रवीण सबनीस हांच्या वांगडा. आनी ब्रेकाक वचचे पयलीं एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आमी केल्लो युवकां विशीं. आयचे युवक कित्याक पॉलिटिक्सा भितर एका वेगळे नदरेन पळयतात. पूण ताच्या आदीं एक पॉयंट जाल्लो तो म्हळ्यार की बायलांचे ह्या वेंचणुके भितर कॉन्ट्रिब्युशन, योगदान आनी पार्टिसिपेशन, एक्च्युअल पार्टिसिपेशन उमेदवार म्हणून, मतां दिवप म्हणून न्ही, कारण बायलांचें प्रमाण चड आसाच, बायलां मतदार चड आसाच. आनी ह्या बायलांच्या मतदाना बगर म्हळ्यार ह्या बायलांच्या सपोर्टा बगर खंयचोच उमेदवार आज येवंक शकना. पूण बायलां चड आसून लेगीत बायलांचें रिप्रेजेंटेशन कित्याक कमी, हाचेर आमी उलयताले. तेन्ना प्रविणान एक पॉयंट केल्लो की पॉलिटिक्स म्हणटा तो सगळो रात्रीचो खेळ चाले असो टायपचो प्रकार आसता. थंय म्हणजे जे आमी जे मान्य आसात त्या प्रकारा पेक्षा इल्लेजिटिमेट प्रकार, लेजिटिमसी परस इल्लेजिटिमसीक चड थंय स्कोप आसता, चड वाव आसता आनी तसले प्रकार थंय चड चलता. हांव सबिनाक तुजे कडेन येता, म्हाका सांग एक की बायल जेन्ना पॉलिटिक्सान येता तिका आमी खूब फावट पळयता की तिका पयशांनी हरोवप खूब फावट शक्य नासता. तिका तिच्या पॉप्युलरिटीच्या बाबतींत हरोवप खूब फावट शक्य नासता. तिचे भितर जी जिद्द आसा, लढाऊ जिद्द, तिच्या बाबतींत तिका हरोवप शक्य नासता. तिचेर एकूच आरोप जाता निमाणो, तो म्हळ्यार कॅरेक्टर असॅसिनेशन. म्हणजे तिची बदनामी करप, तिच्या चरित्राचेर शिंतोडे उडोवप, तिच्या चरित्राचेर दाग उडोवप आनी तिका समाजांतल्यान भायरी करप. कारण आमची जी ट्रेडिशनल सोसायटी आसा, पारंपारीक सोसायटी, त्यो असल्यो कल्पना खूब मानता. दादले विशीं आमची कल्पना वेगळी आसता. दादल्यान कितली लफडी केल्यार तो पुरुशार्थ थारता, पूण बायलेच्या बाबतींत तशें नासता. तुका दिसना की बायलांक हाका लागूनय कमी पॉलिटिक्से भितर येनशें दिसता? व्हेरी ट्रू. कित्याक आतां सुद्दां आमचे कडेन कांय कंटेस्टंट्स सांगताले की कॅरेक्टर असॅसिनेशन चालू आसा. ती बायल अशी, ती बायल तशी, ती दादल्या वरां भोंवता. इलेक्शन टायमार तर दादल्या वरां भोंवचेंच पडटा, कित्याक बायल आनी दादलो दोनी वोट करता. कोणाक रातची राणी म्हणून म्हणलें, कोणाक आनी कितें इतले रातचें कितें करता ती, खंय वयता, कोणा बरो भोंवता. अशे तरेन जेन्ना तेजे कॅरेक्टराचेर जेन्ना प्रश्न उबारता तेन्ना कांय बायलो स्ट्रॉंग आसल्या पासून तांकां खूब दुख्ख जाता आनी डिमोटिवेटेड जाता आनी तांकां पळोवन मागीर बाकीची बी फाटीं सरता. आतां बायलो खूब प्रचार करपाक वयता, ग्रुपांनी वयता, बट सांज जाली की तांकां बार घरा येवचें पडटा आनी ते रातचे ज्यो मिटींग जाता तितून ते खूब कमी, तेंचें पार्टिसिपेशन कमी आसता. सो जेन्ना जो बायलांचो नंबर सुबेज जातलो, म्हणजे की रातचे सुद्दां तुमी पळयलें राती क्रिसमस या दिंडी या कितें बायलो खूब जात्रा नंबर तेंचो चड आसता तेन्ना ते रातचे आसता. हांव तेंच म्हणटा तुका की बायलांची तुमची सारकी एक संघटना आसा. तुमच्यांनी अशे गट कित्याक निर्माण करूंक जायना जी बायलांचो ग्रूप, ती बायलांच वतली, रातची 2 आसूं 3 आसूं, बायलांचो जो ग्रूप वतलो, तांकां एकामेका कडेन सेक्युअर दिसतलें वतना आनी तांकां खंयच्या दादल्याची, कित्याक गोंय एक सुशिक्षीत राज्य. आमी जर कावबेल्ट वाठारांत वचत म्हणजे नॉर्थ इंडिया, थंय असलें आमकां पळोवंक मेळचें ना, कारण थंय काळोख जाले उपरांत बायलेक भायर सरपूच कठीण आसता. पूण सावथ इंडिया भितर आनी खास करून गोंया सारकेल्या राज्या भितर आमी मुंबय सारक्या शारांत पळयतात ज्या जाग्यार रातची 2-3 बायल एकटी फिरता, ट्रेनीन येता वता आनी तिका सेक्युअर दिसता. हें सेक्युअर दिसप खूब कठीण आसा, कारण आमची पुरुशी मनोवृत्ती जी आसा दादल्यांची ह्या समाजा भितर ती तशीच आसा. पूण हें सेक्युअर दिसपा खातीर म्हाका तरी दिसता की अशें जर तुमी जर बायलांचे जर ग्रुप्स तयार करत आनी तांकां जर गांवांनी जर अशे ग्रूप तयार करीत जाल्यार हाजेर खूब हाजेर कितें तरी तोडगो येवंक शकता. 2 गोश्टी आसा. एक म्हणजे मुद्दे तेंचे आनी दुसरें म्हणजे की भायर सरप, म्हणजे बोथ फिजिकल मुवमेंट आनी जे विचार जे आसा दोनी स्ट्रॉंग आसपाक जाय. आतां ह्या इलेक्शनान आमी विचार मांडला, म्हणजे बायलांचे इश्यूज कितें, तांकां कितें जाय. आनी हे फावटी हांवें पळयलां की तरणाटे जे मुवमेंटान आसले आपले फॉरेस्टाचे बद्दल, मागीर ते कोलाचे बद्दल, एनवायरमेंट, CRZ, ट्री कटींग, सगळ्यांनी आपले मुद्दे दवरला. म्हाका दिसता
की फुडल्या इलेक्शनाक मुद्द्या बरोबर आमी पार्टिसिपेशनाचेर भर दिल्यार खंय तरी बदल येतलो. प्रवीण पळय ताणें एक तो पॉयंट केलो की आमी बायलांचें म्हणल्यार एम्पावरमेंट ऑफ वुमन आनी दुसरो मुद्दे गौण ठरतात, नाका आशिल्ले मुद्दे वयर येतात. आमी म्हणजे ह्या मुद्द्याचो गोंयकार म्हणून आमी विचार करतात काय ना इलेक्शना वेळार? लोकांक खबर आसा, म्हाका दिसना की लोकांक मुद्दे खबर ना म्हणून, पूण त्या मुद्द्यांचेर स्टँड घेवप आनी स्टँड कसो घेवप की चडांत चड जाणून घेवप. खुबशे फावट कितें जाता की एखादी गजाल येता, म्हणजे समजा एक प्रोजेक्ट येता नाजाल्यार कितें तरी जावपाचें आसा, ताचेर सोशल मिडिया हांव दोनी गजाली सांगता की सोशल मिडिया आयल्याक अवेरनेस करपाक सोंपें जाता, पूण त्याच बरोबर चुकीच्यो गजाली पावतात सोशल मिडियाचेर. इंटरनेट जेन्ना व्हड जातालें तेन्ना एक टर्म आयिल्लो GIGO म्हणून, गूड इन गूड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट. म्हणजे जें कितें घालता तें सोशल मिडियाचेर आसता आनी कोण कितेंय घालता. म्हळ्यार हांव एक उदाहरण दिवं शकता की एक पयर एका राजकारणी मनशान खूब चुकीची अशी गजाल उलयलो तो, पूण ताचेर एटॅक करपी खुबशे जाण दुसऱ्या राजकारण्यां बद्दल चुकीच्यो गजाली उलयतात. म्हळ्यार हांगा एक कन्सिस्टन्सी ऑफ एथिक्स आनी अप्रोच हे दोनी आसपाक जाय. तर ते तरणाट्या कडल्यान येवं शकता. म्हाका म्हळ्यार खूब दिसता की तरणाटे जातले पार्टिसिपेट जातले, इनवॉल्व जातले. आनी हांव फक्त इलेक्शना वेळार म्हणना, हरशीं सुद्दां वेगवेगळ्या टायमार जेन्ना इवन गोंयांत जेन्ना आमी पळयल्यात चळवळी जाल्यात, कितें कितें जाल्यात, तेन्ना तरणाटे भितर सरले म्हणून त्यो फुडें पावल्यात. म्हणून ही वस्तुस्थिती आसा. पूण ती राजकारणी हातूंत, कित्याक राजकारण आतां इतलें फास्ट वता, म्हळ्यार एखादो प्रोजेक्ट आतां MPTचो इश्यू जर घेवया आमी, ते कितें जालां हें मागीर रिएक्ट करचें पडटा, इतल्यो फास्ट जाता ह्यो गजाली. फायल्स बिल्स आमी SEZ चळवळ पळयताले तेन्ना चडांत चड SEZ हे एप्लिकेशन मेळच्या पयलीं सँक्शन केल्ले आशिल्ले. त्या खातीर हायकोर्टान आमी केस जिखले. सांगपाची गजाल म्हळ्यार की हें कळटा मागीर RTI अंडर पयलीं जे इन्फॉर्मेशन मेळटालें तें आतां खूब कमी मेळपाक लागलां. कसले तरी डिस्क्लोजर क्लॉजीस आनी कितें तरी नाका आशिल्लीं कारणां दिवन एक्चुअली म्हळ्यार रायट टू इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार कितें सेल्फ डिस्क्लोजर आसपाक जाय. एखादें डिपार्टमेंट कितें तरी करता तें डायरेक्ट तांच्या वेबसायटीर आसपाक जाय. तें लोकांनी मागपाची गरज आसपाक जायना, तें सांगपाक जाय. तर हें न सांगप. फाल्यां आतां समजा हायवेज चल्ल्या, रोड चल्ल्या, हें कितें, हाचो बजेट कितलो, हे केन्ना पर्यंत डेडलायन आशिल्ली, तांकां कितले पेनल्टी घातली, आतां नव्या हाचेर खड्डे पडल्या, ते कोण भरता, तोच कॉन्ट्रॅक्टर भरता एज पर द क्लॉज काय ताका आनी पयशे दिता, हें कांयच इन्फॉर्मेशन ना. म्हणून सरकार आनी डिपार्टमेंट्स, आनी सरकार जेन्ना हांव म्हणटा हांव तातूंत हांकांय धरता ओपोजिशन, कित्याक ते केन्ना तरी सरकारान आसता ते स्टेट मशिनरी, दे ट्राय टू हायड. बट स्टेट मशिनरीचीच म्हाका हांगा म्हणजे एक तफावत जाणवता. तुमी म्हणलें की हे प्रोजेक्ट कशे फटाफट, तुमकां एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट म्हणून हाजे बद्दल चड खबर आसतली की कशे फटाफट सँक्शन करतात. पूण एक सिंपल गजाल घडटा की ती म्हळ्यार म्हाका काल फाटल्या दिसांनी खुबशे म्हजे वळखीची जे लोक आसा तांणी सांगलें की आमी जेन्ना घर घेतात, फ्लॅट घेतात, तेन्ना आमकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपा खातीर 6 म्हयने 7 म्हयने लायतात. आनी जर पयशे दीत जाल्यार हें काम फास्ट जाता, आनी पयशे दिना जाल्यार म्हणजे ब्युरोक्रसीक जेन्ना जाय तेन्ना ब्युरोक्रसी फास्ट मूव जाता, ब्युरोक्रसीक जेन्ना नाका तेन्ना ब्युरोक्रसी स्लो वता. सो ह्या सगळ्या ब्युरोक्रसीचो जो इफेक्ट आसता तो सामान्य मनीस कशे नदरेन पळयता. सामान्य मनीस फ्रस्ट्रेट जाता, पूण फ्रस्ट्रेट जावन हो मनशाचें जें फ्रस्ट्रेशन तुका दिसता हे फावट इलेक्शनांतल्यान ह्या हातूंतल्यान म्हणजे वोटींग मशिनांतल्यान परावर्तीत जातलें आनी खरेंच आपल्या बोटार आपलो फुडार गोंयकार चिंत्तलो? म्हाका तरी दिसता कित्याक नवे कोण आयले न्ही ते खंय तरी पयलीं दुसऱ्या पार्टीन आशिल्ले. सबिना तुका कितें दिसता? म्हाका कितें दिसता कित्याक हांवें ज्यो आतां विमेन्स केसीस केला या जशें तुवें सांगल्या की सर्विसिसा खातीर कॉन्फर्मेशन मागपाक गेल्यार तांकां 6 म्हयने दवरले. सो जो तो राग आसा न्हू, सो एका फावटी बूथ शिकयतलें हांव तेजे विरुद्ध प्रचार करतलें, हांव ताका वोट दिवचें ना.
सो तो एंगर मॅनिफेस्ट जाता आनी खुबदां म्हणटा ते लायक पर्सनली जेन्ना आमी उलयता तो सायलंट एंगर इज देर आनी प्रवीण जशें सांगता इश्यूजा बद्दल आतां ते ड्रग पार्टीज रेव पार्टीज पळय टील दे हॅव बिकम सो स्मार्ट टील दी एंड ते परमिशन दिना सो तूं मागीर कोर्टानूय वचूं शकना ते बंद करपाक सो जो बिझनस जो जाला आतां गव्हर्नन्साचो आतां बिझनस जाला तो खंय तरी बंद जावपाक जाय गव्हर्नन्साचो बिझनेस बंद जावपाक जाय आनी ही अवेरनेस आमच्या वोटरां मदीं येवंक जाय अशें आमच्या दोगांय मानेस्तांक दिसता. आमी हांगा ही भासाभास थांबयतात पूण आमची कार्यावळ चालूच आसतली. एक म्हळ्यार आमचें लायव्ह सगळे कडल्यान आमकां तुमचे कडेन आमी हाडटले रिपोर्ट्स मतदान कशें जाता पर्संटेज कशी आसा कोण कशे मतदार खंयच्या मतदारसंघा भितर भायर सरतात आनी आयज आपलो व्हॅलेंटायन डे मनयतात. तुमी आमचे मदीं आयले तुमकां दोगांकूय हांव दिनवासता आनी आमी घेवया आतां एक ल्हानसो ब्रेक पूण तुमी खंयच वचूं नाकात पळयत रावात तुमच्या बोटार गोंयचो फुडार ही आमची कार्यावळ फकत गोमंतक टीव्हीचेर.